नमस्कार येवकार सुयश गावणेकार प्रुडंट खबरो दिता सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादय डायव्हर्जनाचे गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात दिल्ले पुरावे फटीचे फॅब्रिकेटेड कर्नाटकी WRD मंत्र्याचो दावो। म्हादय कृष्णेच्या उदकाक राज्यांकडेन केस्तांवाची तयारी। बेकायदेशीर म्हादय वळोवपी कर्नाटकान कणकुंबी येवपी मिडियाचेर नजर दवरूंक केल्या खासा सुरक्षा बंदोबस्त पुलिसिंग हाय एंड CCTV सुपर एक्टिव्ह यंत्रणेन चल्ल्या कामगिरी। कोर्टान NGTचे अर्दी गुड्ड्याक मारता म्हणून NGTन गोयचे CZMAची काडिल्ली खरडपट्टी सरकाराक कोत्र अर्द खंय सारकी ना आव्हान दिवपाची मंत्र्याची तयारी। कोळशाच्या मायनीची पावणी सुक्यार 4 कोकिंग कोल मायनीक 21 स्टील कंपनीची बोली ना खर्च देमायज उत्पन्नाची शाश्वती ना कोविडाच्या अरिश्टांत खंय परवडना। गांवच्या जमनीचेर दोळा नाका IITक वापरची SEZांची जमीन काँग्रेसीचो सल्लो मेळावले प्लान सादल्यार खंय बाकीच्या गांवांक धोको पंचक्रोशीची ग्राम बचावाची बसका। आणि IPLाचेर गोंयांत चवथ्या बॅटिंग रॅकेट कळंगूट पुलिसांची बागा हॉटेलार रेड 25,000 कॅश 15 मोबायल 3 लॅपटॉप जप्त धरल्यात ते इंदोर मुंबई नेपाळचे सूत्रधार मात मेकळेच। म्हादय डायवर्ट केले म्हणून गोंय सरकार आरोप करता ते सारखे न्ही पुरावे फॅब्रिकेटेड म्हणून कर्नाटकी WRD मंत्री जारकीहोळीचो दावो। कर्नाटकाक म्हादय आनी कृष्णा न्हंयेचें उदक बेगीन मेळचें म्हूण जलशक्ती मंत्रालया कडेन ताचो पत्रव्यवहार। उदका खातीर शेजारी राज्यां कडेन केस्तांवां मारपाची तयारी। केंद्रान म्हादय ट्रिब्युनलाची मुजत आनीक वर्सभर वाडयल्या। म्हादयचेर पकड घट करपा खातीर कर्नाटक सरकारान वेगवेगळ्या तरेन चाली खेळपाक सुरवात केल्या। म्हादय न्हंय कर्नाटकान डायवर्ट केल्या म्हूण गोंय सरकारान सुप्रीम कोर्टात दिल्ले फोटो व्हिडिओ पुरावे सारखे न्ही ते तयार केल्यात म्हूण कर्नाटकाचो WRD मंत्री रमेश जारकीहोळीचो दावो। म्हादयचें उदक मलप्रभेत वचपा खातीर बांदिल्ल्या कळसा नाल्यात आडावन घालून उदक आडायला म्हूण खंय सुप्रीम कोर्टाक खबर आसा। गोंयचो दावो खंय कोर्ट मानून घेवपाचें ना। उत्तर कर्नाटकांतल्या लोकांचे पिवपाचे उदकाची वेवस्था करता म्हूण BJP सरकारान उतर दिल्लें। ते प्रमाण म्हादय वॉटर डायव्हर्जन प्रकल्प चालीक लावंक गरजेचे सगळे काम करतले म्हूण जारकीहोळी म्हणटा। केंद्रा कडेन ह्या कामाचो नेमान पाठपुरावो करतनाच म्हादय आनी कृष्णा न्हंयांच्या उदकाचो कर्नाटकाचो वांटो बेगीन मेळचो म्हूण जारकीहोळीन केंद्रीय जलशक्ती मंत्री गजेंद्र सिंगाक चिटूय बरयला। म्हादय जावं आंध्रात वचपी कृष्णा न्हंयचें उदक कन्नडिगां खातीर सरकार शेजारी राज्यां आड कसलेय परिस्थितीक फुडो करूंक तयार आसा म्हूण जारकीहोळीन स्टेटमेंट काडला। इतले मजगती जलशक्ती मंत्रालयान म्हादय ट्रिब्युनलाक 20 ऑगस्ट 2021 मेरेन मुजतवाड दिल्या। ऑगस्ट 2018 ट्रिब्युनलान निमाणो निकाल दिल्या उपरांत ही तिसरी मुजतवाड। गोंय कर्नाटक आनी महाराष्ट्रा मदलो म्हादयच्या उदकाचो वाद तडीक लावंक म्हूण नोव्हेंबर 2010 ट्रिब्युनल नेमिल्ले। 2013 ट्रिब्युनलाचो वावर सुरू जाल्लो। 5 वर्सां उपरांत म्हादयच्या उदकाचे वाट्या विशीं निकाल दितकीच गोंय आनी कर्नाटक सरकार निकाला आड सुप्रीम कोर्टात पावले। म्हादयची केस सध्या सुप्रीम कोर्टात उमकळ्ळ्या। बांद आनी वाटो पुरोवन पालसणां खणून म्हादयचो प्रवाह कशे तरेन कर्नाटकान उपराटो व्हेला आनी म्हादयचे मूळ फाटे कशे हाडल्यात ताचे डडडीत व्हिज्युअल पुरावे प्रुडंटान हाडल्यात। इतले आसून कर्नाटकाच्या WRD मंत्र्याचे पुराव्यांक आव्हान आनी वेल्यान उदका खातीर शेजारी राज्यां कडेन केस्तांवां मारपाची भाशा। गोंय सुप्रीम कोर्ट आनी लवादा कडेन याचिका घालूंकूच उरले। कर्नाटक केंद्रांतले दादागिरीचेर म्हादय घेवन चल्ले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सोराच्या मनात खंय चान्ने गैर कांयच ना जाल्यार म्हादय प्रकल्पाचें काम लिपचोरयांक कित्याक करतात। कणकुंबीची दोळ्या आड कर्मां मिडिया आनी गोंया मेरेन पावची न्ही म्हूण केल्ली हायफाय CCTV वेवस्था ताचो पुरावो। मॉनिटरींग बेंगळुरा हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान जाता। CCTVचेर कोणूय दिसलो काय कणकुंबी पुलीस सायटीर हाजीर। मिडियाचो कॅमेरा थंय पावप अशक्य तरी प्रुडंटाच्या अलर्ट टिमीन ऑपरेशन साधलेंच। दोंगर पोखरून म्हादय व्हरपाचे काम कर्नाटकान झुजा पावड्यार तडीक लायला। आतां मेरेन गोंयची अर्दी म्हादय U-टर्न मारून परत मलप्रभेत।
कसलीच पर्यावरण क्लिअरन्स NOC नासतना राना वाठाराचे निसंतान करून म्हादयचे उदक एके न्हंयच्या पात्रांतल्यान दुसरी न्हंय मलप्रभेत. प्रुडंटाच्या टीमीन सुवातीर वचून ऑपरेशन एक्सपोजे फोटो व्हिडिओ पुराव्या सयत यशस्वी तडीक लायले आणि परत एक फावट कर्नाटक एक्सपोज. तरी पूण कर्नाटकाच्या WID मंत्र्याचे आमी कांयच गैर केल्ले ना. गोंय सरकार कोर्टात दाखयता ते पुरावे फॅब्रिकेटेड म्हूण उपराटो कर्नाटकी बोवाळ सुरू. प्रकल्पाच्या सुवातीवेली ही बेकायदेशीर कांडा जगामेरेन पावची न्ही म्हूण केल्ले वेवस्थेतले बोथे सोदून प्रुडंटाचो हो एक्सपोजे. प्रत्यक्ष प्रकल्पाच्या पुराय वाठारात कर्नाटकाचे CCTV सर्वेलन्स, जितो मूस सुद्धा भोवल्यार प्रशासन आणि पुलीस अलर्ट. कटकुंबी सावन 200 मिटराचेर पुलीस आउटपोस्ट. थंय लागींच बांदकामाचे अधिकारी आनी बाकीच्या अधिकाऱ्यां खातीर PWD इन्स्पेक्शन बंगल्याची वेवस्था. ठरावीक वेळान कर्नाटकाचे पुलीस बांदकामाचे सायटीर गस्त घालून येतात. नेमान पेट्रोलिंग जातात. हे पळयात CCTV कॅमेरा. बऱ्यापैकी हायटी वेल्यान पुराय वाठाराचेर 24 वरां नदर दवरपी ही यंत्रणा. कॅमेरा चारूय वट्याक घुंवता. पुराय वाठार CCTV स्कॅनराचेर. बेंगळूर हेडक्वॉर्टर्सा सावन सगळी वेवस्था खंय कंट्रोल जाता. कोणूय ह्या वाठारात दुबावीत दिसल्यार कंट्रोल रुमांतल्यान पुलिसांक मेसेज वता आनी तेन्ना थंय पुलीस हाजीर. उदका प्रकल्पात अशें कांय सेक्युरिटी अलर्ट्स आसा ते कितें आसा? चोराच्या मनात चान्ने म्हणटात ते हे. CCTV कॅमेरा आनी सर्वेलन्साचो आदी इन्फो आशिल्ल्यान प्रुडंटाची टीम मिडियाचे हाय डेफिनेशन कॅमेरा आनी सिस्टमीचे लोकेशन चुकोवन आडवाटेंतल्यान सुवातीर पावले. जे कितें शक्य आसा ते शूट करून पुराय कर्नाटकाची कांडा एक्सपोज केली. काम जोखमीचे, पूण गोंयकारां खातीर प्रुडंटाच्या टीमीन मिशन फत्ते केले. मिडियाच्या दोळ्या आड कायद्याच्या दोळ्यार पट्टी मारपाचो कर्नाटकाचो प्लान असोच चल्ला. प्रुडंटान आपली जबाबदारी केली. आता गोंयचो सरकार कितें करता? प्रुडंटा खातीर ओंकार फळारी आनी तुकाराम मराठी. सुप्रीम कोर्ट धरून हायकोर्ट NGTन दिल्ले ऑर्दी गुड्ड्याक मारता म्हूण NGTन गोंयचे GCZMAक उजरावन काडिल्ल्यान सरकाराक कोत्र गेलां. सिनियर आदोगाद घालून अपिलाक वचपाची गोंय सरकाराची तयारी. NGTची ऑर्द सारकी ना म्हूण पर्यावरण मंत्री काब्रालान प्रुडंटाक सांगलां. केशीच्यो ऑनलायन सुनावण्यो जाल्ल्यान खंय सगळेच डॉक्युमेंट पावतात अशें ना. GCZMAच्या कारभाराचो NGTत पंचनामो चल्ला. सुप्रीम कोर्ट धरून हायकोर्ट आनी NGTन दिल्ल्यो ऑर्दी खंय GCZMA गुड्ड्याक मारता. एक्शनूय जायना म्हूण खरड पडटी. 1991ची CRZ अधिसुचोवणी मोडून फाटल्या 2-3 दशकांत CRZात केल्ली बेकायदेशीर बांदकामां मोडपाचे केशींनी जबाबदारी थारावकय GCZMA फेल म्हूण NGTन एक ऑर्डर पास केल्ली. सरकाराक ते कोत्र गेला. कितें जालां न्ही, NGTन ते पुना ब्रांच जी आसा ती व्हिडिओ कॉन्फरन्स चालू आसा. सगळे डॉक्युमेंट व्हिडिओ कॉन्फरन्स एक्सचेंज करूं शकना, पूण आमी सांगता. पूण तेजो मूड कसो आसता तेजेर चलता. आतां आमी सिनियर कावन्सील अपॉयंट करूं शकता आनी वी वॉन्ट टू कॉल द रिकॉल ऑफ दीस केसीस इन देअर कोर्ट्स. मेन म्हणटा पळय ते 2007चे ते उलोवपाक लागले की 2007 ते जाल्ले आनी हें जाल्लें. ताका ते मॅटराक केसूच नाशिल्ली. ती आशिल्ली मॅटर दुसरीच आनी दुसरें डिसिजन दिलें. एक हितू 500 रुपया फायन मारल्या, एक हितू फायन मारून रिप्रेझेंट केला. हे तिनूय केसीचेर आमी रिकॉल करतले आनी हे रिकॉल करून अपील करतले. ते रिकॉल द ऑर्डर इट इज रॉंगली गिवन. ते करना जाल्यार आमी सुप्रीम कोर्टान हायकोर्टान वयतले. पूण वी वील गो अगेन्स्ट द ऑर्डर बिकॉज दे हॅव गॉट नो कनेक्शन. ऑर्दीत खंय नोता आसात, ऑर्द उखलापी. NGTन सगळे गजालींचो बारीकसाणेन विचार केल्लो ना. सो ते कितें आशिल्लें ती मॅटर आशिल्ली. एक मॅटर आशिल्ली की तूं आमचे जे डिमॉलिशन जाताले CRZान ते डिमॉलिशन केसीस 2007चे पेंडींग आहा म्हणटाले. आमी CRZान कितलेशे डिमॉलिशन केल्या, कितलेशे इलिगल केल्या. स्वता लोकांनी आपणाचे जेन्ना CRZ नोटीस फायल केल्या तेन्ना स्वता लोकांनी आपणाचे मोडल्या आनी मागीर परमिशन घेवन कन्स्ट्रक्ट केला. कितें जाता जेन्ना 2011चो प्लॅन अजूनय जावना ताका लागून हे खुबशी वस्तू खटखट्टा आनी खटखट्टा तेन्ना हे इशू घेवन फुडें व्हरपाच्या जाग्यार फाटी वयता. सो हो 2011 जेन्ना प्लॅन फायनल जातलो खुबश्यो गोश्टी सारक्यो जातल्यो गोंयांत आनी सारक्यो जातल्यो म्हणजे लोकांचे हितून. आनी जे थोडे वयता आनी एकमेकाची चडशी झगडी एकमेकाची आसता आनी ते झगडी खातीर मागीर गोंयचें नांव पिड्याता. सो हे आनी एक 2-4 एलिमेंट आसा ते हांव तेजें नांव घेना पूण ते लोकांक गोंयांत खबर आसा
हे खंय तरी फायल करता आनी मागीर लोकां कडेन तुका खबर आसा कितें तें. सो ह्यो गोश्टी ना करपाक आमी 2011 नोटिफिकेशन जेन्ना प्लॅन करतले खुबश्यो गोश्टी बऱ्यो जातल्यो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आणि ओमकार फळारी. 38 कोळशाच्या खणींतल्यान 4 कोकिंग कोल मायनीच्या पावणेक एकाय स्टील कंपनीन बोली लायली ना. एक तर ह्या कोळशा खणींतल्यान बरें उत्पन्न येत म्हूण शाश्वती ना. वेल्यान ह्यो मायनी हाताळूंक खर्च देमायज. कोविडाच्या अरिश्टांत आदींच बिझनेस डावन. तातूंत लुकसाणीचो धंदो कोण करतलो काय म्हूण स्टील कंपन्यो पावणे 4 हात पयस. कोळशाच्यो खणी पावणेर काडून चलोवपाचे सरकाराच्या यत्नांक रिस्पॉन्स येना. 4 कोकिंग कोल मायनीची पावणी सुक्यार गेली. एकूय स्टील कंपनी बोली लावंक फुडें सरूना. ह्यो 4य मायनी हे पयलीं 4 फावटी पावणेर काडिल्ल्यो, मात कोणूच त्यो घेवंक इंट्रस्ट दाखयना. ह्या मायनींतल्यान बरें उत्पन्न मेळपाची शाश्वती ना. चलयतलो जाल्यार खर्चूय मायज. कोविडाच्या अरिश्टांत कॅपिटल एक्सपेंडिचर फंडूय उणो. लुकसाण कोण सोंसतलो म्हूण स्टील कंपन्यो 4 हात पयसूच रावल्यात. पावणेक काडिल्ले 4 कोल मायनींत झारखंडांतली ब्रह्मदिहा आनी मध्य प्रदेशांतली उर्तन मायन आसा. सरकारा कडेन पावणेर काडूंक 38 मायनी आसात. पावणेचे प्रक्रियेत 42 कंपन्यांनी 23 कोळशांचे मायनिंगा खातीर 76 बिड्स घाल्यात. 19 कोल मायनिंग खातीर 2 वा ताचे परस चड बीड आयल्यात म्हूण कोल मंत्रालय सांगता. सरकार आतां ह्या 19 कोल ब्लॉक्सांची पावणी करतलो. देश आत्मनिर्भर करपाचे दिशेन पावल म्हूण प्रायव्हेट प्लेयर्सां खातीर कोळशाच्यो खणी उक्त्यो करूंक जुनांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन कोळशाच्यो 41 खणी पावणेक म्हूण काडिल्ल्यो. उपरांत कोल मिनिस्ट्रीन लिस्ट रिवायज करून आंकडो 38चेर हाडलो. ह्यो मायनी पावणेर काडून फुडल्या 5-7 वर्सांत 33,000 कोटींची येणावळ येतली म्हूण सरकाराक आशा. कोळसो उत्पादनांत संवसारांत 4थे सुवातेर आशिल्लो भारत ड्राय फ्युअल इम्पोर्टांत सध्या 2रे सुवातेर पावला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गांवच्या जमनीचेर दोळो नाका. सरकारान मेळावले शेत जमनीर IIT घालच्या परस SEZच्या परत घेतिल्ले जमनीर IIT घालची म्हूण काँग्रेसीचो सरकाराक सल्लो. मेळावले प्लान सादल्यार सरकार खंय बाकीच्या गांवच्या जमनीक हात घालीत म्हूण भंय. मेळावले पंचक्रोशी ग्राम बचाव आंदोलन समितीची बसका जाली. सरकारान जमनीक हात घालच्या आदी खंय गांव कितें तें आदी समजून घेवचें. IIT करपाक SEZची जमीन सरकारान परत घेतलेली आसा. कितलोसोच आसा जमीन. हांगा लोकांच्या तुमी IIT प्रोजेक्ट बांदनाकात. ते हो प्रोजेक्ट जमीन घेतलेली आसा ऑलरेडी. त्या जमनीर दियात. जंय झाड संपत्ती मारपाक मेळना, जंय वनस्पतीक तुमी त्रास करना, शेतकऱ्यांक काबार जायना थंय तुमी रयात. आमकां चिंता आसा ही फक्त मेळावलेची जमनीची न्ही. हें सक्सेसफूल जालें जाल्यार हेच ते प्रत्येक गांवांत करतले आनी प्रत्येक गांवची जमीन हडप करतली. आनी हो भंय आयज गोंयभर निर्माण जाल्लो आसा आनी तांकां त्या खातीर सगळ्यांक तुमकां शाबासकी दिता. ज्या तरेन तुमची बायलां रस्त्यार येतात, ज्या तरेन तुमी पुलिसांक न भिता पुलिसांक अरेस्ट जावपाक सुद्दां तयार जातात, म्हाका दिसता ती ताकद आयज गोंयभर तुमचे आकर्शीत करता आनी गोंयभर साकून तुमचो पाठिंबो येता. जमनी मागीर भाटकाराच्यो आसात, देवस्थानाच्यो आसात, सरकाराच्यो आसात, अश्यो 7 प्रकारच्यो जमनी ज्यो आसात त्यो कसेल त्याची जमीन शेतकाराची जमीन शेतकाराक दिवप आनी रावत ताका घर दिवप असो कायदो आसून सुद्दां तो आमकां मेळूनात. आमची त्यावेळची गांव वेवस्था कशी चलताली हे थोडेशे सरकारान म्हाका दिसता लक्षांत घेवचें. पर्टिक्युलरली 70रीचो जो जमनीचो प्रश्न आसा हो जमनीचो प्रश्न निकालात काडटाना त्यांनी गांव वेवस्था कशी चलता हे थोडेशे मातशें लक्षांत घेवचें. सांताक्रूजची आदली आमदार मंत्री व्हिक्टोरिया मामीचो पूत रुडॉल्फाची काँग्रेसींत घर वापसी. पणजे आझाद मैदानाचेर काँग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकार, विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीच्या हजेरेंत रुडॉल्फान कार्यकर्त्यां सयत काँग्रेसींत एंट्री मारली. तो खंय सांताक्रूज मतदारसंघात काँग्रेस घट करूंक आनी शेतकारां खातीर वावुरतलो. काँग्रेस शेतकी विधेयकांचो इशू तापयता. आमी ज्या भशेन रुडॉल्फाचे फ्रेंड सर्कल, वेल विशर्स, बरे मागपी सगळे गोंयभर आसात. हांव जाणा पूण सगळे कडेन ताजे फॉलोवर्स आसा आनी म्हाका खात्री आसा की आपले जे रिलेशनशीप फ्रेंडशीप आसा ताचो फायदो तो काँग्रेस पक्षाक करून दितलो. आनी म्हणून आज हांव रुडॉल्फाचें अभिनंदन करतां, ताचें स्वागत करतां काँग्रेस पक्षा भितर की आतां रुडॉल्फाच्या फुटस्टेपाचेर मुखार पांव दवरून आनी कितलेशे लोक काँग्रेसी भितर येवपाचे आसात. आमी पयलीं सांगलां, आयजूय परत सांगतात, जे कोण पार्टी सोडून गेल्यात, जो कोण पार्टेक धक्को दितात, जे कोण
पार्टीचेर गद्दारी करतात तांकां परत काँग्रेस आमकां कॉन्स्टिट्युन्सी कामां करपाची आहा आनी पार्टी बिल्डअप करपाची आहा. आतां काँग्रेसी जे पळय BJPन गेले ते घात करून गेले लोकांक. तेणी लोकांक विचारूंक ना. हे काँग्रेस पार्टीन जिखले आनी मागीर काँग्रेस पार्टीन सोडून अशें वचप लोकांक घात करप हे सारकें न्हू. जेन्ना म्हाज्या बराबर लोक आसा हांव जाणा टिकेट म्हाकाच मेळटली. ते वाटेन काँग्रेस शेतकी विधेयकाचो इशू तापयता. दक्षिण गोंयचो खासदार सार्दीन आनी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन शेतकी विधेयका वयल्यान सरकाराचेर फोग काडलो. प्रदेश किसान काँग्रेसीन सांग्यार रिवणा ह्या विधेयकाचेर किसान संमेलन घेतलें. आयज आमकां दिसून येता की एकोणतातले फकत कोण हाडपाक 2 वर्सां आदीं वास्को आनी पणजे म्हणून सुबेज पोल्युटेड सिटीज जाल्यो आनी आमकां कोण नाका. एवढं तुम्ही राहून तांकां सगळ्यांक BJP खुश करतात. आज या सरकारान शेतकऱ्यांक कामार करपाचो जमीनदोस्त करपाचो प्रयत्न केला होता. या सरकारान शेतकऱ्यांनी केन्नाच माफ करपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊ एक बारीकसो कमर्शियल ब्रेक. रोखडेच परत मेळया. कोविड वेवस्थापनात दोतोरां सयत फ्रंटलायन वॉरियर गोवा पुलिसूय दीस रात वावुरतात. पॅन्डेमिकाच्या काळात DGP, DIG, SP धरून 800 पुलिसांक कोरोना बादलो. तातूंत एक केस रिइन्फेक्शनाची आसा. 805 पुलिसांक कोरोना बादला. 663 बरे जाले. 141 जाण अजून दुयेंसांत आसात. IRBचो एक ऑफिसर गेलो. DGP मुकेश कुमार मीना कोविडांतल्यान सध्या भायर सरता. IPL सुरू जायत सावन गोंयांत चवथें बॅटींग रॅकेट सापडलें. 2 क्रायम ब्रांचीन 2 कळंगुटे पुलिसांनी धरलीं. राती कळंगूट पुलिसांनी चेन्नय 8 बेंगळुरू मॅची वेळार बागा एका हॉटेलाचेर बॅटींग चालू आसतना रेड मारली. 25,000 रुपया कॅश, 15 मोबायल, 3 लॅपटॉप जप्त केल्यात. अटक केल्ल्यांतले 3 जाण इंदोरचे, एकलो मुंबयचो, एकलो नेपाळी. पुलिसांच्या हाताक लागता चिल्लर बुकी. सूत्रधार मेकळेच. IPL सिजनात गोंयांतूय सट्टे बाजाराचो सुळसुळाट. राती कळंगूटचो PI नलास्क रापुसाच्या टिमीन बागा एका हॉटेलाचेर रेड मारून IPLांतले चेन्नई 8 बेंगळुरू मॅचेचो सट्टे बाजार चलोवपी 5 जाणांक उखल्ले. तांचे कडल्यान 15 मोबायल, 3 लॅपटॉप धरून 2.5 लाखाचें सामान जप्त केलां. 25,440 रुपया कॅश सापडली. IPLाचो अंदूचो सिजन सुरू जाता सावन गोंयांत ही चवथी रेड. ह्या आदी 30 सप्टेंबर, 2 आनी 3 ऑक्टोबराकूय IPL बॅटींग रॅकेटां धरिल्लीं. 2 कांदोळे आनी 1 मोर्जे. 30 सप्टेंबराक कलंगूट पुलिसांनी कांदोळे एका बंगल्यार रेड मारून 5 जाणांक धरिल्ले. 4 जाण राजस्थानी, एकलो नेपाळी. थंयसर 9 मोबायल फोन, 2 लॅपटॉप आनी 95,000 रुपया जप्त केल्ले. 2 ऑक्टोबराक क्रायम ब्रांचीन मोर्जे रेड मारून एका हॉटेलांत एडवान्स पयशे घेवन IPL बॅटींग चलोवपी 3 रॅकेट धरले. हे रॅकेट दर वर्सा वेगवेगळ्या राज्यांनी बसताले. अंदू गोंयांत आयिल्ले कडेन सापडले. 30 सप्टेंबराक कांदोळे एका फ्लॅटार रेड मारून 3 उखलिल्ले. थंय लॅपटॉप, LED स्क्रीन, 8 मोबायल, 20,000 कॅश जप्त केल्ली. आतां मेरेन धरिल्ले सगळे बुकी जामिनार दिसभरान सुटले. क्रायम ब्रांच अशी रॅकेटां धरीत आसात. मात ह्या बुकींच्या एकाय सूत्रधारा मेरेन गोंयचे पुलीस पाविल्ले नात. ड्रग्साची तीच गत IPL सट्टे बाजाराची. पुलिसांच्या हाताक लागता फक्त चिल्लर करबट. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मोलेच्या इन्फ्रा प्रकल्पा आड आवाज काडटल्या लोक आनी एक्टिविस्टांच्या तेक्याक आतां कोंकणी कवी लेखकय सामील. कोंकणी साहित्यीक दामोदर मावज्यान व्हॉयसीस ऑफ मोले म्हूण व्हिडिओ जारी केला. मोलेचेर मोठें संकट. कोळशा प्रदुशणा आड लोकांचो आवाज. लाचारी सोडून आंदोलनाक एकठांय येवचे म्हूण गोंयकारांक ह्या कविता संदेशांत उलो. थंयच्या मोनजातीक तांचे वाटेन वतना रस्ते आड येतात. रस्त्यार ती आड येनात हें आमकां समजना वय. वर्साक खंय 40,000 जनावरां मोनजाती रस्त्यार मरतात एक्सिडंट जावन गाडयां पोंदा पडून. हें सगळें आडयतले जाल्यार आज मोलेकाराक आमचो आदार जाय.
लाचार मोलेकार, लाचार गोंयकार. लाचार जाला सत्ते फुड्यांत पुर्तुगेज टायमार लाचार आसलो गोंयकार, आतां आमच्याच लोकांच्या सत्ते फुड्यां जाला लाचार. जीप चलोवंक मेळची ना म्हणून जाला लाचार. विरोध केल्यार लायट काडून उडयतले म्हणून जाला बेचार. कसलींच कामां आमची जावची नात म्हणून जाला लाचार. काश्टीकार गोंयकार आसलो लाचार पुर्तुगेजा टायमार. पॅन्ट सूट घालून शिकलेलो मोलेकार जाला सत्ते मुखार लाचार. बारीक पळयल्यार जे रस्ते, जे हायवे जावं जे रेल्वेचे रुंदीकरण करता ते कोणा खातीर? लोकां खातीर काय सरकाराच्या खंयच्या तरी फायद्या खातीर किंवा कोणा मोठ्या मनशांच्या फायद्या खातीर? हो एक दुबाव पडटा. जो ट्रॅक ते वाडोवपाक सोदतात, मोलेम अभयारण्य, वायल्ड लायफ सँक्च्युरींतल्यान येदे व्हडले रस्ते वचपाची गरज ना, पूण ते हाडटात तेवच्यान. आनी नांव दिलां रोड वायडनींग न्ही, हो नवो रस्तो बांदतात. गांव मोलेकार आवाज काडटात. मोलेकाराच्या आवाजाक तेंक दिवपाची गरज आसा सगळ्यांनी एकठांय जावन. हो फक्त मोलेकारांचोच इश्यू न्ही, तर तेंच्या मनजातीचो, रानवटी जनावरांचो हो इश्यू आसा. एज इट इज आमचे अभयारण्य म्हणून पासून थंय जनावरां कमी जायत वतात. ही आमची सैमीक गिरेस्तकाय आनी तीच आमी काबार करपाक लागल्यात. ते फालीं जर थंय हायवे आयलो, लोक हायवे वेल्यान वतना तांकां उडयतलेच. एज इट इज कितलींशींच जनावरां मरपाक लागल्यात रस्त्यार पडून. तातूंत भितर आनी भर पडटली आनी तातूंतले कांय स्पेसीस आसात त्यो सामक्यो एक्सटिंक्ट जावपाक आयिल्ल्यो आसात. आनी तरी आसतना आमकां ताजी पर्व ना. पेडणे कांय गांवांनी 8 दीस जाले उदकाचो थेंब ना. पेट्रोल पंपा कडेन हायवेचें काम करतना पायपलायन फोडल्या, ती अजून जाग्यार घाल्ली ना. लोकांचो बोवाळ. फोंडे मार्केटांतल्या रस्त्याची सामकीच दशा जाल्या. एका खासदारान फोंडे पालिकेक 4 कोटी दिता सांगल्यात. मोगो म्हणटा खंयच्यान दितलो तें सांगचें. बेतालबाटी पंचायतीची वेबसायट लॉन्च जाल्या. अनलॉक 5 गोंय भरच्यो एक खबरो. हायवे कॉन्ट्रॅक्टरांचे पायपलायनी फोडपाचे उपद्व्याप चालूच. पेडण्या हायवेचे काम चालू असताना 8 दिसां फाटीं कॉन्ट्रॅक्टरान पायपलायन फोडल्या. अजून जाग्यार पडना. लोकांक उदकाचो थेंब ना. रिपेयरिंग करने को आया सर. क्या रिपेयरिंग करने आया? वो पाइप टूटा, रिपेयरिंग करने को आया. किसने फोड़ा? फोड़ा किसने? एम्बियर ने तोड़ा. काम वो कर रहे थे क्या आप कर रहे थे? एम्बियर वो लोग काम करता था, हम लोग अभी रिपेयरिंग करने को आया. अभी कब रिपेयरिंग हो जाएगा क्या? रिपेयरिंग पानी बंद होएगा तो 1 घंटा में हो जाएगा. तो आप किसको फ़ोन किया था क्या अभी पानी बंद कर? इंजीनियर को फ़ोन किया, वो आते बोला हाँ पानी के बाद में उधर पानी बंद करना पड़ेगा, उसके बाद में हो जाएगा. कारण ताका आमच्या गोंयाच्या सरकाराक, आमच्या गोंयाच्या लोकांचे कांयच पडन जावना. आज 6 दीस जाले पेडण्यात पाणी ना. गरज जर असल्यार 6 दीस पाणी ना जाल्यार कोण तरी हें करता. आतां ही पायपलायन फुटले, ही कशी जातली सारकी? हे रस्त्याचे येतात, आपणाक जाय थंय खणतात, जाय थंय पायप फोडीत आहात. ते काम करताना वॉटर पायप फोडलेले असतात. अशें करून गेले 6 दिसां पेडण्या वाठारांत काही भागान पाणी मेळना. आणि हे जे कामगार असतात काम करताना खुबशा जाग्यार पायप फोडलेले असतात. फोंड्या मार्केटांतल्या रस्त्याची सामकीच दशा जाल्या. लायब्ररीची बिल्डींग अजूनही मोडली जाली ना. म्युन्सिपाल्टीची व्यवस्था कितें आसा तें सगळ्यांक खबर आसा. बाजार फाटल्या वर्सा चीफ मिनिस्टर येवन गेल्ले आनी सांगिल्ले म्हयन्यान काम करतलो. आज चवथी टायमार येयले. फाटल्या वर्सा 2019 20ची चवथ जाली, अजूनही बाजाराची दयनीय परिस्थिती आसा. हांव पयर गेल्लो, 28 जाण म्हाका मेळिल्ले. ते कांकणां विकतात. तांची दुकानांची परिस्थिती, तांची तो एक घाण, तांचेर कोण पळयना. रस्तो भर चोकप केला लोकांक धरून. कोणाक पयसो मेळटा आनी कितें मेळटा देव जाणा. ही परिस्थिती जावं नये. ही परिस्थिती कित्याक चल्ल्या तें आमकां कळची. मेजर गजाल जी आसा, नरेंद्र मोदीन सांगिल्ल्या प्रमाणे 22 पर्यंत एमपीक फंड मेळचो ना. आतां 4 कोटी पयर एकटो येवन सांगून गेला राज्यसभेचो मनीस की 4 कोटी आपूण कावन्सिलाक दितलो. ते खंयच्यान दितलो, ते केन्ना दितलो ते आमकां ताणें सांगचें. बेताळबाटी पंचायतीन वेबसायट लॉन्च केली. आनी ह्या वेबसायटी वरवीं आमच्या गांवच्या लोकांक जे सवलती आसात वा जे आमी कितें डेव्हलपमेंट काम करता ते सगळें एक्सेस म्हणजे
फ्रिली घरांत रावन तांकां पळोवंक मेवतलें आनी तितलेंच न्हू आमकां अपडेट करपाक आनी वयर सकयल जाता तेन्ना तांणी आमकां कन्स्ट्रक्टीव सजेशन्स दिवपाक तांकांय आदार जातलो. जे एक सोपन आशिल्लें पंचायतीचें वेबसायट तयार जावची आनी ती आयज तयार जावन ताचें लॉन्चिंग इनॉग्रेशन जाता. हाका लागून आमकां एक खुशालकाय भोगता कित्याक एक वेबसायटीचेर जे भाशेन आतां सेक्रेटरी म्हणटा फुडल्या 20 वर्सां आदीं पासून ती इन्फॉर्मेशन जे पंचायतीचें आसा ते वेबसायटीर आमकां मेळटलें. हे बुलेटिन इतल्यार सोंपता. लायव्ह खबरांक फॉलो करात प्रुडंट ट्विटर, फेसबूक ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाची वेबसायट. 4 चौकांत मास्क घालात, डिस्टन्स राखात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.